काणकोण तालुक्यातल्या गालजीबाग, तळपण आणि माशे या 3 पुलांचे फुडल्या ऑक्टोबरात काम सुरू जातले। 2 वर्सां भितर ह्या 3 पुलांचे काम पुराय जातले अशी माहिती खेळा मंत्री रमेश तवडकरान दिली। राष्ट्रीय महामार्ग 17 वेले हे पूल बांदचे अशी मागणी फाटली कितलीशीच वर्सां काणकोणकार करताले। या कामाचेर सुमार 280 कोटी मोडटले। काणकोण तालुक्यात 4 रस्ते ते पोळे ह्या रस्त्याचे काम चालू वर्सा ऑक्टोबरात चालू जावन 2 वर्सां भितर पुराय जावपाची शक्यता आसा। 280 कोटी मोडून गालजीबाग, तळपण आणि माशे असे 3 पूल बांदपाचे आसात। हे 3 पूल तयार जाल्या उपरांत काणकोण कारवार मधले अंतर सुमार 10 किलोमीटरांनी कमी जातले। काणकोणा जाल्ल्या एका खासा कार्यावळीत खेळा मंत्री रमेश तवडकरान ह्या विशयाची माहिती दिली। आज एक प्रेझेंटेशन दाखवले आसा, संपूर्ण प्रोजेक्ट आसा तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाकडे सबमिट केला आसा। त्यामुळे मध्ये आमी केन्ना तरी रक्षा मंत्र्यान सांगले आसा की एक आपण तो विषय फायनल करून प्रत्यक्षात तो इमिडिएट सुरू जालो की फुडल्या इलेक्शन पयलें की 2017 पयलें प्रत्यक्ष एक 75% तरी काम कंप्लीट जालें अशें तरेन जावचें। सगळ्यांनी सपोर्ट करपाची इच्छा व्यक्त केल्ली आसा। त्यामुळे आमची सगळ्यांची अपेक्षा आसा तो बेगींतल्या बेगीन जावचो आणि एकदांचो त्या विशयाक पूर्णविराम मेळचो। त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आज प्रेझेंटेशन सगळ्यांसमोर वचून आता सांगलें की बाय ऑक्टोबर पर्यंत काम प्रत्यक्षान ताका टायम पडचो की 2 वर्सां भितर तें सोंपचें। काणकोणच्यान बबेश बोरकर। पोन्ने गोंयच्या 10 सुवातीर बेकायदेशीर बांदकामां आनी फुटपाथे वेली दुकानां काडची म्हूण सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन आंदोलन खर केला। आयतारा पोन्ने गोंयच्या गांधी सर्कला कडेन कमिटीच्या सुमार 100 वावुरप्यांनी एका दिसाचो उपास केलो। 10 सुवात राखपा खातीर मास्टर प्लान बेगीन चालीक लावचो म्हूण कमिटीन मागला। पोन्ने गोंय सांबाळपा खातीर बेकायदेशीर बांदकामां मोडची, फुटपाथा वयले गाडे दुसरे सुवातेर व्हरचे म्हूण सेव्ह ओल्ड गोवा कमिटीन एका दिसाचो लाक्षणीक उपास केलो। गाडे आसलेले हे सरावंडींग इतले बरें दिसता पळोवपाक, म्हणजे फुडच्या कॉलरीक रावल पयल्या दोनूय इगोर्ज्यो आनी सगळें वातावरण बरें दिसता। जर ह्या गाडे येयल्यात आनी फुटपाथ ब्लॉक करता फुटपाथीर, म्हणजे लोकांक फुटपाथ केल्या लोकांक चलूंक, पूण त्या फुटपाथ गाडे फुटपाथीर येता। आतां हिंगासर पयल्यार गांधी सर्कलाक सगळे पळय गाडे फुटपाथीर येयलेले हात दिसती पडटा। आनीक हे क्लिनलीनेस सांबाळपा खातीर आमी सरकारा कडेन मागता आनी गाडे आसा ते फुटपाथीच्या मातशे वयर पयस करचे, पळय ताका एक सुवात दिवन सरकारान ताका जागो दिवचो। 3 वर्सां जाली तरी सरकाराक पोन्ने गोंया खातीर मास्टर प्लान करपाक जमना म्हूण लोकांनी टिका केली। हांव म्हणटा आयज 3 वर्सां जाली ह्या सरकाराक कित्याक तो मास्टर प्लॅन जायना। एक मास्टर प्लॅन करूंक तुमकां 3 वर्सां लागता, 40 जाणां मेळूं, जरी तर 40 जाणां कोणाकूय तर गोंयचो मोग आहा, ह्या 2 वर्सां भितर तुमगे सरकार आसतना कोण दाखोवचें जो आमगे डिमांड आहा तो। आनी जरी तर तुमकां जायना, हांव खुद म्हणटा तुम सगळे बैलो पोसलो बैल मू जे मान हालयताय ते। आनी गव्हर्मेंट जर इतलें करून आमी आतां सकाळ दिसांनी बसून हांव वतात तेय तो गव्हर्मेंट आमचे चोवन घेयना जाल्यार आमी सगळे गोंयान भोंवन ते आमी देवा कडेन आनी तेंचे कडेन मागतली, सगळ्यांचो आदार मागतली आनी आमी करून घेतलीच। सरकारान मास्टर प्लान करूंक ना जाल्यार ताचो पर्यटनाचेर वायट परिणाम जातलो म्हूण कमिटीन भिरांत उक्तायल्या। ओल्ड गोवा इज द वर्ल्ड हेरिटेज मोन्युमेंट आनी हे इंटरनॅशनल स्टँडर्डा प्रमाणे आसपा जाय। ना जाल्यार हो दर्जो जरी तर गेलो जाल्यार आमचें गोंयचें ट्युरिजम जी एकूच इंडस्ट्री उरल्या गोंया जी जावन आसा बॅकबोन ऑफ गोवन इकॉनॉमी ती कॉलॅप्स जातली। म्हणटच आमच्या सरकारा लागीं एकूच मागणी एक बरो मास्टर प्लॅन तयार करचो। तसोच हो मदलो रस्तो आसा दोनी इगोर्जा मदलो तो आमी वेहिकुलर ट्रॅफिकाक बंद कर म्हूण मागला। कारण म्हटल्यार तेणें आनीक 100 कोटी मोडून रेगुलेटेड झोनांत नवो रस्तो पारेकार CM आसतना बांदलेलो आसा एक्सपोजिशना पयलीं, ताचो वापर करचो। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।